सपोज गोवा मायल्स तुमकां डिस्क्रायब करपा लायले जाल्यार तुमी कशें करता? गोवा मायल्स इज अ व्हेरी गुड ऑप्शन जातून तूं धंदो वाडोवपाक शकता. हाजो मेन इंटेंशन इज टू स्टॉप मायग्रेशन. गोंयान गोंयकारांनी टॅक्सी बिझनस जो आपल्या कडेन आसा तो आपल्याच कडेन दवरचो. आमी दिसाक 15,000 लोकांचो प्रवास घडोवन हाडटात एट प्रेझेंट एवरी डे. सो ते जे आतां सद्याक फ्रस्ट्रेटेड आसात की ॲप येता ते सपोर्ट करनात न्ही ॲपाक. आतां खूब जाणांक हो मीथ आसा की गोवा मायल्स नाल्यार एग्रिगेटर कमिशन चार्ज करता. फ्रॉम डे 1 टील डेट आमी कमिशन चार्ज करूना. गोवा मायल्सान जो धंदो उबो केला ताजे प्रिंसिपल्स खूब स्ट्रॉंग आसा. गोवा मायल्स गोंयचे ओरिजिनली गोंयचे. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News Channel. गोंयान ह्या दिसांनी टॅक्सीवाल्यांचो बोवाळ चल्ला कारण गव्हर्मेंट म्हणटा की तांकां एग्रिगेटर्स जाय बट लोकल टॅक्सीवाले म्हणटा की तांकां एग्रिगेटर्स नाका. तेजे भायर आनी एक आसा ते म्हणल्यार गोवा मायल्स जे ऑलरेडी आपले स्वताचो ॲप चलयतात. तर गोवा मायल्सा बद्दल जाणून घेवपाक म्हजे बरोबर आसा गोवा मायल्साचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सर हेमंत प्रभू चोडणेकर. वेलकम टू आवर चॅनल. सद्याक जे सिच्युएशन गोंयान जे चल्ला पळय तितून म्हाका तुमी चड खूश दिसता कित्याक गव्हर्मेंट खंय ना खंय तरी तुमकां सपोर्ट करता कित्याक ॲप ऑलरेडी तुमचो आसा न्ही गोवा मायल्साचो आसा. सो हाव आर यू फिलींग? इफ यू म्हणल्यार तुवें तशें घालें जाल्यार म्हाका बरेंच दिसता जे तूं उलयता तें. म्हणल्यार बोवाळ जर पयलो जाल्यार सगल्यांक नाका पळय, लोकल्सांक नाका, गव्हर्मेंटाक जाय आनी तुमचे कडेन आसा. सो तेतून तुमकां कशें दिसता? आतां तुवें जर फाटले थोड्या दिसांचो प्रोग्रेस पळयलो नाल्यार जे फाटीं घडलां तें पळयलें जाल्यार तुका कळटलें की हांगा डिबेट जाल्यो, खूब लोकांचे मोनोलॉग जाले आनी टीव्हीचेरूय लोकांनी आयकलें. जाल्यार खंय ना खंय गोवा मायल्स हो ऑप्शन लोकां कडेन पावला आनी लोकां कडेन आसा हें ऑलरेडी एस्टाब्लीश जालां. आनी हो जो बिजनस मॉडल आसा आमचो गोवा मायल्साचो तोय एक्सेप्ट जाला लोकांक. हेय खंय तरी आमचे नंबर्स शो करता. म्हणल्यार इफ आय टेल यू इन अ व्हेरी नटशेल म्हणटा तें एज अ इंट्रोडक्शन जाल्यार आमी दिसाक 15,000 लोकांचो प्रवास घडोवन हाडटात एट प्रेझेंट एवरी डे. 15,000 लोक गोवा मायल्सा बरोबर ट्रॅव्हल करतात. तशेंच 4,000 टॅक्सी गोंयान जर खंय तरी 16,000 टॅक्सी आसा तातूंतल्यो म्हण तूं 2,000 ते 3,000 कॉर्पोरेट मोबिलिटी खातीर युटिलायज जाता आसतल्यो जाल्यार 4,000 टॅक्सी गोवा मायल्सा कडेन आसा. तशेंच हें सांगता आसतना तिनांतली जर 3 टॅक्सी काम करता तातूंतली 1 टॅक्सी गोवा मायल्साची आसता. आनी जेन्ना हो बिजनस मॉडल एक्सेप्ट जाला रायट, गोवा मायल्स एक्सेप्ट जाला तेन्ना म्हाका दिसता हाज्याकून हॅपिनेस म्हाका जाल्यार काय आसपाक शकना. ओके, सो इन शॉर्ट पळोवपाक गेल्यार तुमी खूब खूश आसा. जे बाकीचे फ्रस्ट्रेटेड आसात पळय सद्याक लोक तेंचे भितर तुमी खूश आसा. तेंची सिच्युएशन तुमकां कितें दिसता? आमी जे रिएक्ट करतात पळय, इज इट रायट? ओके, सो वन बाय वन आन्सर करता जाल्यार खूश आसा अशें न्ही. आमी आतां आमकां 7 वर्सां जालीं आनी आमी फ्रॉम डे 1 आमची जर्नी जी आसा न्ही इट इज नॉट अ सिंपल टास्क. तो सदांच एक अपहील टास्क आशिल्लो. आमी सदांच चडटीच चडटा. अशें ना की आमकां खंय सरळ रोड मेळ्ळा. जाल्यार खूश आसा अशें न्ही, आमी आमचे प्रयत्न करत आसता आनी ताजो आउटकम प्रयत्न करता म्हणून पॉझिटिवूय मेळटा. सो आमी वी आर एट अ पोजिशन खंय आमकां बरें दिसता सद्या आसा सिच्युएशन आसा. गोवा मायल्स एक्सेप्ट जाला रायट. तशें जर तूं म्हाका जर सेकंड प्रश्न जो तुवें विचारलो जे ते उलयता तूं जर म्हाका मोर इफ यू एक्सप्लेन मी द क्वेश्चन तूं एक्सप्लेन केलो जाल्यार हांव सारकें उत्तर दिवपाक शकता. हय, म्हणल्यार कित्याक ते आतां फ्रस्ट्रेटेड आसात. ते म्हणल्यार कोण? ते म्हणल्यार टॅक्सीवाले. ओके, बिकॉज तुमी एकूच हेजेर येतात. ते टॅक्सी ते लोकल टॅक्सी आनी तुमचो ॲप आसा. सो ते जे आतां सद्याक फ्रस्ट्रेटेड आसात की ॲप येता ते सपोर्ट करनात न्ही ॲपाक आनी तुमचो ऑलरेडी ॲप आसा. सो ते जे रिएक्ट करतात पळय सद्याक जे तापिल्ले आसा, न्यूजार तेंचो बोवाळ आसा, सो तो कितें तुमकां दिसता की इज इट नेसेसरी? ओके, सो तूं ह्या हातून तो प्रॉब्लेम चिंत की प्रॉब्लेम जाता आनी बोवाळ जाता वो जाता कित्याक जाता हें चिंतप चड इम्पॉर्टंट. बोवाळ जाता आनी बोवाळ रायट जाता काय रॉंग जाता हें आमी सायडीन दवरया सद्या. बोवाळ कित्याक जाता
हिस्टॉरिकली जर तूं पळयशीत जाल्यार गोंयान ऑपोजिशन एग्रिगेशनाक आसा, रायट. आनी एग्रिगेशनाक बोवाळ जावपाचो कारण कितें वो हांगाच गोंयानूच ना. तूं 4 दीस फाटीं पळयशीत जाल्यार राजस्थानाकूय आशिल्लो, ताजे 4 दीस फाटीं पळयशी जाल्यार मुंबयूय आशिल्लो, ताज्या पयलीं बँगलोरूय आशिल्लो. जाल्यार हो इनहेरंट ऑपोजिशन जो आसता, रायट, तो कित्याक आसता खंयच्याय गोश्टी खातीर? कित्याक तांच्यांनी थोड्यो ज्यो गोश्टी केल्या एग्रिगेटर्स, तांकां हांव नेम करपाक शकना बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रिजन, कॉम्पिटिटर टार्निश करप हें आमच्या रक्तान ना, रायट. जाल्यार जेन्ना हांच्यांनी मॉडल एग्रिगेशनाचो मॉडल चालू केलो, तांच्यांनी प्रिडॉमिनंटली पयलीं कितें केलें, लोकांक अट्रॅक्शन दिलें की तुमी जॉयन जाया, तुमकां दिसाचे 2000 रुपया मेळटले. तुमी 8 ट्रीप करा, तुमकां दिसाचे 1000 रुपया मेळटले. तुमी 12 ट्रीप करा, तुमकां दिसाचे 5000 मेळटले. अशें एट्रॅक्शन दवरलें. लोक ते जॉयन जाले, हॅपी जाले, आमकां पयशे मेळटा, आमी जॉयन जाले. हळू तांच्यांनी कितें केलें की तांच्यांनी कंपनी फॉर्म केल्यो आनी त्या कंपनीन तांच्यांनी इन्वेस्टमेंट स्वता केलो आनी त्या कंपनीच्या नांवान तांच्यांनी गाडयो काडल्यो. हातून कितें जालें, ज्यो बऱ्यो ट्रीप, बरे भाडे आसता म्हणटा पळय लॉंग ट्रिप्स, त्यो तांच्यांनी आपल्या इन्व्हेंटरीक घाल्यो. आनी खंय तरी जी एक्झिस्टींग इन्व्हेंटरी मार्केटान आशिल्ली, जे आमी एंटरप्रेन्युअर्स म्हणटा नाल्यार स्वताचो धंदो जे करताले, ते खंय तरी फाटीं उरले आनी तांच्यांनी आपल्यो गाडयो विकल्यो. आनी हे जे गोंयचे टॅक्सीवाले आसात नाल्यार युनियन म्हणटा ते, तांच्यांनी हे पळयलां हें जाता म्हणून, आनी ताज्या खातीर ते एपा अगेन्स्ट ना, ते एग्रिगेशनाच्या अगेन्स्ट आसा, रायट. जाल्यार एप टॅक्नॉलॉजी जर तूं पळयशीत, एपाचो रोल कितें आसता? एपाचो रोल एक बायर नाल्यार एक प्रवास करपी मनीस आनी एक गाडी आशिल्लो मनीस हाका कनेक्ट करून दिवपाचें. हातून अपोजिशन आसपाचें कांय संबंदूच येना. जाल्यार एग्रिगेशन जें आसा तें गोंयान ऑलमोस्ट डेकेड एंड हाफ, 15 वर्सां 16 वर्सां फाटींच्यान हें चल्लां. आनी तेन्नाच्यान हाका ऑपोजिशन आसा. आनी ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनीज आसा त्यो गोंयान आयल्योय बीन आनी ताका युनियनान स्ट्रॉंग ऑपोजिशन दिवन तांकां हांगा रावपाकूय दिवना. मात आमी 7 वर्सां गोवा मायल्स आमचो जो बिझनस मॉडल आसा, इट इज 180 डिग्रीज ऑपोजीट, जो प्रॉबेबली फुडें प्रश्न विचारता जाल्यार आय कॅन एक्सप्लेन इन मोर डिटेल. मात त्या प्रमाणे आमी तो बिझनस मॉडल अडॉप्ट करून वी हॅव मेड शुअर की आमी बाकीच्या भशेन वी आर गोवा मायल्स, वी आर नॉट अदर एग्रिगेटर्स. ओके, बट आतां तुमी म्हणलें तशें, पूण गोवा मायल्स गोंयचे, ओरिजिनली गोंयचे? आतां हो प्रश्न म्हाका खूब जाणां विचारतात, तूं डिफायन कर ओरिजिनली गोंयचें म्हणल्यार कितें. जाल्यार हांव सांगता आमी डेफिनेशनान बसताले. ना, जेन्ना हांव विचारता गोवा मायल्स गोंयचे, तेन्ना तुमचो आन्सर कितें? हय काय ना? डेफिनेटली गोवा मायल्सानूच जेन्ना गोवा आसा आनी तुका कितें? ओके, गोंयचे. बट खूब जाण अशें म्हणटात की ते चलोवपी गोंयकार न्ही म्हणून. आतां तूं पळय, सपोज आमी म्हणटा की एक टॅक्सीकार आसा, तो गोंयचो, हय, मात तो गाडी मारुती चलयता. सो आमी ह्या डिबेटान वचना जाल्यार आय थिंक प्रोडक्टिविटी जावपाक शकता. आतां तूं पळयशी गोवा मायल्सान 120 स्टाफ आसा. डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो आमचो आसा तो 120 स्टाफाचो आसा. प्रत्येक मनीस हांगाचो काम करता. आमचो कावंटर एअरपोर्टार आसा, दाबोळे आसा, तसो मोपाय आसा. आमचें ऑफिस मडगांवूय आसा, तशें पणजे आसा. आनी हाजे सगळ्याचे जे एड्रेस आसा ते पब्लिश्ड आसा. हे ऑपरेशन्स आनी हो धंदो कोण मॅनेज करता हे जर लोकांक सुद्दां कळपा जाय जाल्यार लोक येवन आमच्या ऑफिस विजीट जावपाक शकता. हे 120 लोक जे गोंयचे आमी हायर करता आनी ते ऑपरेशन्स रन करता. जाल्यार जेन्ना सगळो धंदो गोंयान जाता, ताजो मॅनेजमेंट गोंयान जाता, जाल्यार हांगा भायल्यान भितरल्याचो प्रश्न येना. ओके, म्हणल्यार गोंयचेच म्हणपाचें 100%. सपोज गोवा मायल्स तुमकां डिस्क्रायब करपा लायले जाल्यार तुमी कशें करतले? गोवा मायल्स म्हणल्यार हो एक असो प्रॉडक्ट, आमी ताका वी डिफायन इट एज अ कंपनी, एज अ प्रॉडक्ट. ताणें सस्टेनेबिलिटीचेर चड फोकस केला. जेन्ना हांव सस्टेनेबिलिटी म्हणटा तेन्ना खंयच्याय धंद्यान तूं कितलोय पयसो घालपाक शकता, मात पयसो घालना जाल्यार धंदो काबार जाता. असो धंदो गोवा मायल्सान उबो करूं ना. गोवा मायल्सान जो धंदो उबो केला ताजे प्रिंसिपल्स खूब स्ट्रॉंग आसा. आतां खूब जाणांक हो मीथ आसा की गोवा मायल्स नाल्यार एग्रिगेटर कमिशन चार्ज करता म्हणून. डेफिनेटली एग्रिगेटर करता, भायले एग्रिगेटर करताय आसतले. मात आमी फ्रॉम डे वन, आतां आमकां 7 वर्सां जावपा आयलीं, फ्रॉम डे वन टील डेट आमी कमिशन चार्ज करूं ना आनी आमी कमिशन चार्जूय करूं ना.
आता तुझो नेक्स्ट ऑब्वियस प्रश्न आसतलो तुमी जोडटा कशें जोडटा कशें जाल्यार आमचो जो किलोमिटर रेट आसता रायट म्हणल्यार एक हॅचबॅक गाडी असली ताका 22 रुपया मेळटा एक सिडॅन गाडी असली ताका एक्स रेट मेळटा एक अर्टिगा गाडी असली ताका व्हाय रेट वो रेट जो आसा न्ही वो डिफायन्ड आसा तो 100% तो ड्रायव्हराक मेळटा आमी जे आसता न्ही आतां तूं गोवा मायल्स बूक करता एज अ कस्टमर तुज्या कडल्यान आमी 30 रुपया ते 120 रुपया मॅक्झिमम आमी कन्वेयन्स घेता विच इज डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स पॉकेट आमी ड्रायव्हराच्या अर्निंगांक आज पर्यंत 1 रुपया हात लावना सो वी आर झिरो कमिशन जो आता प्राइस दाखयता तो फुल प्राइस ड्रायव्हराकूच वता ना एपान कशें आसता 3-4 सेगमेंट्स आसता एक आसता ड्रायव्हर अमाउंट रायट ते ड्रायव्हराक फूल ड्रायव्हराचो अमाउंट आसा ड्रायव्हराक वता एक आसता कन्वेयन्स जे कस्टमर एडिशनली पे करता ते आमकां येता ताज्या मागीर थर्ड कंपोनंट आसता जर आतां गाडी एअरपोर्टा वयल्यान सुट्टा जाल्यार एअरपोर्टाचे चार्जीस आसता ते एअरपोर्टाक वता मोपा आसलो दाबोळे आसलो ते एअरपोर्टाक वता आनी लास्ट आसता जो टॅक्स आसता तो गव्हर्मेंटाक वता जाल्यार एवरी स्टेक होल्डर ताजो ओन स्टेक ताका मेळटा हांगा खंयच आमी नाल्यार कोणूच एकामेकांच्या स्टेकान वचना ओके म्हणल्यार कोण कोणाचे पयशे अशे खावपाक शकना भितरले भितर ना सगळ्यांक डिवायड केल्ले आसा तशेंच वता एक्झॅक्टली सो हो आमचो फर्स्ट प्रिंसिपल ओके सेकंड प्रिंसिपल आमचो आमी जेन्नाच्यान चालू केला ते आतां म्हणल्यार आमी 1 रुपया सर्ज लावना म्हणल्यार कितें जाता जर तुवें गोंया भायर जर ट्रॅव्हल केला जाल्यार तुका तूं जर बूक करता रातची 12 टॅक्सी आनी तूं करता सपोज 10 किलोमिटराक तुका प्रायस वेगळो मेळटा कित्याक रातची 12 तुजी नीड चड आसा टॅक्सीची कळ्ळें न्ही जाल्यार भायले एग्रिगेटर्स कितें करता तुका म्हणटा तुजो फॅर आसतलो 100 रुपया आतां तूं आपल्याक 2x दी म्हणल्यार 200 रुपया दी 100 रुपयाची रायड ती हरशी मात तूं 200 रुपया पे करता आतां ते 200 रुपयांतले 200 रुपया ड्रायव्हराच्या पॉकेटान वचना सो हातून बेनिफीट इव्हेंच्युअली एग्रिगेटर करता मात आमी कितें केलां आमचो जो बिझनेस मॉडल आसा तातून कसो आमी ड्रायव्हराचो केअर करता खंय आमी ड्रायव्हराक म्हणटा की तुका बाबा फिक्स्ड भाडें हें तुका मेळटलें तातूंत तुजो 1 रुपयाचो डिडक्शन आसपाना तशेंच कस्टमराक सुद्दां म्हणटा की तुका आमी भाजी कशी गाडी विकना तुका एक फिक्स्ड फॅर मेळटलो तुजो पळयता तोच तुका फॅर मेळटलो आनी जो थर्ड प्रिंसिपल आनी वीच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रिंसिपल आनी फंडामेंटली 180 डिग्रीज ऑपोजीट जावपाक कारण हो तिसरो प्रिंसिपल अलॉंग विथ दीस टू इज आमी कमिटेड आसा की आमी एकूय स्वताची गाडी घालना तूं पळयशीत जाल्यार आमी इवन जर लोकांक गाडयो दिल्या जाल्यार आमी लोकांक एंटरप्रेन्युअर नाल्यार आमी लोकांक ओनर करून गाडी दिल्या आमी ताका धंदो चालू करपाक गाडी दिल्या आनी तो गोवा मायल्साक आज धंदो करून तो स्वताचें पोट भरता आनी तो जेन्ना पोट भरता तेन्ना गव्हर्मेंटाकूय टॅक्स पे करता आनी जेन्ना गव्हर्मेंटाक टॅक्स पे करता ताजो जो क्रेडीट स्कोर आसा तो वाडटा आनी तो लोनूय घेवपाक शकता अशें गीग इकॉनॉमीन दीस इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल इन गीग इकॉनॉमी वेरीन वी हॅव एम्पावर्ड पीपल आनी लोकांक आमी फुडें हाडून तांकां एक एंटरप्रेन्युअर केला जाल्यार ह्या 3 प्रिंसिपलार गोवा मायल्स काम करता वन इज झिरो कमिशन सेकंड इज नो सरचार्ज आनी थर्ड इज नॉट ओन्ली एनेबलिंग म्हणल्यार आमचे कडेन गाडयो येता ताकाच आमी अटॅच करना मात आमी एम्पावरमेंटार गेल्यार आनी आमी लोकांक गाडयो काडून दिल्या आमी डावन पेमेंट आमी करून तुज्या कडल्यान इन्वेस्टमेंट येना जाल्यार आमी तुका दिता इन्वेस्टमेंट वो घे तूं गोंयचो मनीस वो घे तुवें ह्या धंद्यान येवपा जाय आनी तुवें धंदो चलोवपा जाय जाल्यार अशें आमी बिझनेस मॉडल आमचो ओके म्हणल्यार आतां सपोज कोणाय कडेन एक गाडी आसा तो जॉइन जावपाक शकता गोवा मायल्साक हय आपलो ऑफकोर्स मागीर ताका नंबर प्लेट बी डिफरंट आसपाक गरज ना कशें आसता आतां गोंयान येलो नंबर प्लेट व्हेकल आसता आनी व्हायट आसता व्हायट ही प्रायवेटाक चलता आनी येलो नंबर प्लेट टॅक्सी म्हणून जाता टुरिस्ट टॅक्सी आतां खंयचीय टुरिस्ट टॅक्सी येवन जॉइन जायला येता आमकां आनी आमी घेताय बीन अटॅचमेंटूय मॉडल चलता तसो आमी स्वताय लोकांक एम्पावर करता कित्याक की ह्या आतां आमी म्हणटा पळय हो पारंपारीक गोंयच्या लोकांचो धंदो जर गोंयचे लोक हातून येना जाल्यार धंदो खंय तरी भायलोच मनीस व्हरतलो जाल्यार हे आमचेंय पावल आसा की बाबा गोंयचो मनीस ह्या धंद्यान येवपा जाय आतां त्या ज्या मनशां कडेन ह्या धंद्यान येवपाक जायना मात ताका आवड आसा ताका आमी हो तेंको दिता आमी म्हणटा तुजो डावन पेमेंट आमी करता फूल तुका गाडी काडून आमी दिता तूं यो आमच्या बरोबर
तूं धंदो कर, EMI तुजो पे कर, आमी पे करतात ताज्या धंद्यांतल्यान, आनी ताका वेलफेरूय स्कीम दिता, म्हणल्यार ताका इन्शुरन्स दिता, टायर दिता, बॅटरी दिता. तुजो फोकस फक्त पात्रांव तूं धंद्याचेर दवर. दीस इज वॉट वी डू. मागीर हेतूंतल्यान तुमकां कसो फायदो जाता इफ इतले सगळे तुमी करतात जाल्यार? फायदो खंयचोय बिझनस जो आसता न्ही, तातूंत फायदो जो आसता पळय वो शॉर्ट टर्म फायदो पळोवप नासता. आतां जर आमी आज गोंयच्या लोकांक एम्पावर करता, गोंयच्या लोकांक एनेबल करता आनी गोंयच्या लोकांक धंदो दिता, तांच्यांनी धंदो केलो जाल्यार तातूंत आमचीय जोड जातली. सो तसो आमचोय बेनिफीट जातलो. बीइंग अ लोकल कंपनी, इफ वी एम्पावर लोकल एंड लोकल डू बिझनस, जाल्यार आमकां धंदो जातलो आनी तातूंतल्यान आमकांय प्रॉफिटेबिलिटी जातली. सो होच आमचो बिझनस मॉडेल. वदळ, हांव एक विचारपाक विसरलें की तुमी म्हणलें की तुमी डे वनांतल्यान हितून आसात म्हणून. सो तुमी स्टार्टिंगाक जॉयन जाल्ले लायक तेन्नाच्यान आसा, जेन्नाच्यान स्टार्ट जाला तेन्नाच्यान? एक्चुअली ना, हांव स्टार्ट जाला तेन्नाच्यान ना, हांव कंपनी फॉर्मेशनाच्यान पयलींच्यान कंपनीन आसा. म्हणल्यार गोवा मायल्स एक्झिस्टन्स म्हणल्यार आमचो फॉर्मेशन जालो ताज्या पयलींच्यान हांव कंपनीन आसा. आनी जावपा कारण कितें? जावपा कारण हें की ह्या कंपनीचे जे प्रिंसिपल जे लेड डावन आशिल्ले ते खूब स्ट्रॉंग आशिल्ले. नॉर्मली तूं चिंतत न्ही की टॅक्सी बिझनस, एग्रिगेशन बिझनस, खंयचोय गोंयकार फाटीं रावतलो. कित्याक? हो बिझनस तितलो सिंपल ना. हांवें तुका सांगलें इट इज अ अपहिल टास्क. म्हणल्यार चडटीच चडची पडटा तुका खंय असो सरळ रोड ना. तितले लोकूय येवपाक जाय न्ही. हय, ताज्या खातीर जेन्ना म्हाका कळ्ळें की प्रिंसिपल स्ट्रॉंग आसा, मे बी तूं डे वन इम्पॅक्ट करपाक शकना, मात तूं इम्पॅक्ट आज फील करपाक शकता. खंय गोवा मायल्सान जे 7 वर्सां सातत्य आनी सामकें स्ट्रॉंग हेडेड काम केलां, तातूंत तिनांतली एक टॅक्सी जर गोवा मायल्साची आसा जाल्यार हाज्याकून व्हडलो सक्सेस म्हाका जाल्यार दिसना. ऑफकोर्स आमचे प्रयत्न हेच आसतले की सगळ्यो गोवा मायल्सार येवच्यो, मात को एक्झिस्टींग सुद्दां मॉडेल्स आसता. आमी कंपिटींग आसपा जायना, आमी थोडे कडेन कोलॅबोरेटीव आसपा जाय आनी थोडे कडेन को एक्झिस्ट करपा जाय, जाल्यार धंदो सगळ्यांक बरो जाता. हांवें रिसंटली खंय तरी आयकलां की गोंयांत खुबश्यो फॅमिली सेट जाल्यात म्हणून गोवा मायल्सा खातीर. सेट जाल्यात म्हणून म्हणल्यार कितें तरी तांकां इनकम येता म्हणून, म्हणल्यार आनीक कांय करपाक पडना, लायक तेतूनच चलता तरी बरें. हांव तुका सांगता, म्हणल्यार आमी डेटा फॅक्ट्साचेर उलयतात. खूब लोक XYZ अशें उलयतात, मात आमी वी डोंट गो बाय दॅट. आमी डेटा पॉयंटराचेर हांव तुका सांगपाक शकता. जर एक मनीस 5 days a week, हांव 7 सुद्दां 5 days a week जर काम करता, फ्रॉम 8 to 10 hours जर ताणें धंदो केलो जाल्यार तो मनीस 95 to 98,000 रुपीज जोडपाक शकता. तातूंतल्यान तुवें जर 22,000 फ्युअलाचे काडले इन्क्लुडींग ड्राय चार्जीस, 15,000 EMI काडलो, धाकटे गाडयेचे उलयता हांव, कित्याक नाल्यार मागीर तुकाच कमेंट येतले क्रिस्टा घेत जाल्यार 30,000 आसता EMI. हांव धाकटे गाडयेचे उलयता बिकॉज म्हणल्यार सिडॅन म्हण तूं, हॅचबॅक म्हण तूं, अर्टिगा म्हण तूं, MUVच्यान, जाल्यार ताजो फ्युअल जो कॉस्ट आसतलो तो हांव 22,000 म्हणटा वेन इट इज कन्सिडर्ड इन पेट्रोल. CNGन आनीकूय कमी जाता. तशेंच तूं ताजो ड्रायव्हराचो अमावंट 15,000 धरलो, जर तो गाडी घेता मनीस एकटो आनी ड्रायव्हर दवरता 15,000 म्हणलो, ताज्या भायर ताका EMI लागता, तो तुवें 14,000 धरलो, ताज्या भायर ताका मेंटेनन्स लागता ते तुवें 10,000 धरले, तरी पण नेट इन्कम एका मनशाच्या हातान 45,000 to 50,000 डुईंग 5 days म्हणल्यार एज गूड एज अ कॉर्पोरेट जॉब वेर ही इज हीज ओन बॉस. तो 5 दीस काम करून 8 ते 10 वरां ही कॅन कम्फर्टेबली अर्न 50,000 रुपीज. वर्क लायफ बॅलन्सूय आसता, फॅमिली बरोबर टायम स्पेंड करपाक शकता, जोडटा तें मोडपाकूय शकता. सो दीस इज वॉट अश्यो फॅमिलीज सेट जाल्या. अपार्ट फ्रॉम दीस हातून आनी कश्यो सेट जाल्या त्यो सांगता. आतां हो जो बिझनस आशिल्लो प्री गोवा मायल्स, हे जे ड्रायव्हर्स आशिल्ले खंय तरी अनऑर्गनायज्ड वेन चलताले. तांचे इन्कम जो आशिल्लो तो चड कॅशान येतालो आनी ताका टॅली नाशिल्ली. आज ते प्रत्येक रुपयाच्या फाटल्यान आपलो गव्हर्मेंटाक टॅक्स पे करता. टॅक्स पेयर जाल्ल्या कारणान आज तांकां बँक फोर्थकमींग, ते बँके कडेन वचत जाल्यार बँक इज फोर्थकमींग की बाबा तुका कितें प्रॉब्लम आसा, तुका लोन जाय, घर घेवपाक लोन जाय, तुका आनी कितें पर्सनल कामा खातीर लोन जाय जाल्यार अशे आमचे खूब ड्रायव्हर्स आसा नाल्यार ओनर्स आसा जांच्यांनी गोवा मायल्सा बरोबर काम करून आज तांच्यांनी स्वताचे फ्लॅट घेतले. अशे मडगांवूय लोक आसा, प्रॉपर्टी घेतल्या, अशे पेडण्याय लोक आसा, अशे पणजेय लोक आसा, अशे कलंगूटूय लोक आसा, हेय सांगता तुका, अशे कलंगूटूय लोक आसा,
आणि ऑल ओव्हर गोवा असे लोक आसा ज्यांच्यांनी आज आपले घर सुद्धा गोवा मायल्सा बरोबर घेतला जोडून. म्हणल्यार गोवा मायल्सान खूब जाणांक सेट केला, लायफ सेट केल्या खूब जाणांची. हांव पळय कशें आसा, हांव गोवा मायल्सान केला अशें हांव म्हणपाक शकना, कित्याक तांचें हार्डवर्क आसा. हय तेंचे हार्डवर्क आसा, बट गोवा मायल्सान हय, ऑपॉर्च्युनिटी गोवा मायल्सान ऑपॉर्च्युनिटी दिली, तांच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी घेतली आणि तांच्यांनी एफर्ट्स घालून एज अ कंपनी अँड एज अ पर्सन बोथ हॅव ग्रोन. गोवा मायल्स एज वेल एज द पर्सन. बट ड्रायव्हरांक आनीक कितें आसता, लायक आनी कितें तांकां बेनिफीट जाता हितूंतल्यान? डेफिनेटली बेनिफीट इन द सेन्स आमी खूब वेलफेअर एक्टिविटीज करता. हम्म. म्हणल्यार ह्यो लोकां कडेन सुद्धा पावपाच्यो खूब गरजेच्यो आसा. आतां आमी ड्रायव्हराचो इन्शुरन्साक सपोर्ट करता. आमी फाटल्या वर्सा अबावट 450 लोकांचो इन्शुरन्साक आमी सपोर्ट केला. तशेंच आमी 600 टायर बसून दिले लोकांच्या गाडीन, बिकॉज तांचो आमचे कडेन कमिटमेंट आशिल्लो, धंदो आशिल्लो, वेल टू डू धंदो आशिल्लो तांचो. सो तांकां टायर दिला, तशेंच तांकां बॅटरी दिला. आनी हेच न्ही, हे जाल्यार तेच्या धंद्याचो, हे तिनूय पॅरामिटर्स आसता तेच्या धंद्याचे. कित्याक ताजो फोकस फक्त एक आसपा जाय की आपूण येतलो, काम करतलो, वतलो, आपले बिल्स, जर आपलें हें चिंतलें फाल्यां EMI येतलो, तो EMI सुद्धा आमी पे करता MGTP स्किमी थ्रू. आपल्याक इन्शुरन्स लागतलो, तोय आमी पे करता ताजे कलेक्शना थ्रू. सो ऑल दीस थिंग्स आर टेकन केअर ऑफ. खंय ताका फक्त आपल्या धंद्याचेर फोकस करपा जाय, रायट. आतां हाज्या भायर आमी एक्टिवली वर्क करता विथ डॉटर्स ऑफ आर ड्रायव्हर्स, ओनर एंड ड्रायव्हर. तांकां कशें एम्पावर करप हो आमचो सामको कोर मिशन आसा. आमची एक बालिका शक्ती योजना म्हणून एक फूल एक इनिशिएटीव आसा. ताज्या अंडर आमी प्रत्येक वर्सान 2दा आमी जेन्ना इंटरनॅशनल वुमन्स डे आसता त्या दिसा प्रत्येक चली भुरगे जे आसा ड्रायव्हराचे, म्हणल्यार ताका पॅरामिटर्स आसता, मात तांकां आमी स्कॉलरशीप दिता. तशेंच आमी जी भुरगीं आसा जी फर्स्ट क्लास म्हणल्यार कितल्याची ती वेरी करता, म्हणल्यार आमी बालिका शक्ती जेन्ना प्रोग्राम जाता तेन्ना 15,000ची स्कॉलरशीप दिता. आनी इवन आमी आतां सगळ्यांक दिना. कशें आसता, ड्रायव्हरांचे डॉटर्सांक काय एज आसा, एज लिमिट अशें कितें आसा? एज लिमिट ना. ताका कशें आसा, आतां खंयच्याय धंद्यान वेरी फर्स्ट पॅरामिटर कितें आसता, जो मनीस बरो धंदो करता ताकाय आमचो तेको तितलोच आसता, हो फर्स्ट पॅरामिटर. जाल्यार त्या पॅरामिटराचेर जे धंदो करता आमचे कडेन रेग्युलर, ते ओनर्स आसा आमचे कडेन, तांची भुरगीं खंय खंय शिकता, रायट, आनी तांकां खंय खंय सपोर्ट जाय पडटा, त्या प्रमाणे आमी तांकां स्कॉलरशीप दिता. मात एवरेज आमी 15,000चो अमावंट आसा जो बालिका शक्ती योजना अंडर आमी चली भुरग्यांक दिता. तशेंच आतां पॅरामिटर अगेन रिमेन्स द सेम, मात एज्युकेशन स्कॉलरशीप दिता. जांची 10वी आनी 12वी जाल्या तांकां अबाव फर्स्ट क्लास कोण आयला आनी जांचे ओनर नाल्यार बापूय जांचे आमचे बरोबर बरो बिझनेस करता, तांकां आमी 15,000 फॉर अबाव डिस्टिंक्शन, 10,000 फॉर अबाव फर्स्ट क्लास अशें आमी तांकां स्कॉलरशीप दिता. आतां फाटल्या वर्सा अरावंड 40 भुरग्यांक सुमार दिल्ली, ह्या वर्सा अरावंड 30 भुरग्यांक दिल्या. सो असो कंटिन्युअस वर्साक 2दा जाता. आतां परती जेन्ना इंटरनॅशनल गर्ल चायल्ड डे आसतलो तेन्ना परती आमच्या ड्रायव्हराच्या चली भुरग्यांक स्कॉलरशीप वतली. सो आमी हें करता. आनीक स्पीड लिमीट आसता तुमच्या गाडयांक? प्रत्येक गाडी जी आसता न्ही, जी अटॅच्ड आसा गोवा मायल्सार, ताका इनहेरंटली स्पीड गव्हर्नर घालूनच येता गाडयेक. आतां जेन्नाच्यान हें केलां न्ही 80, हय 80च, म्हणल्यार स्पीड गव्हर्नर गाडयेक बसता. जेन्नाच्यान MHAन रूल केला तेन्नाच्यान स्पीड गव्हर्नर गाडी घालूनच येता. आनी इफ एक्सिडेंट सपोज जाताच आसतले केन्ना ना केन्ना, हय, सो मागीर कोण रिस्पॉन्सिबल, गोवा मायल्स काय ड्रायव्हर? आतां कशें आसता, एक्सिडेंट जाता जाल्यार आमचो फर्स्ट प्रायोरिटी आसा टू मेक शुअर दॅट प्रॉब्लम कितें आसा तो पळोवपाचो आनी तो रिजॉल्व करपाचो, रायट. लास्ट स्टेजीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ताजी वी डिफायन एट द लास्ट मिनीट. मात कशें आसा, तूं पळयशी जाल्यार प्रत्येक टॅक्सी जी आसा न्ही ताचे आमी सुद्दां आतां इन्शुरन्स करता, ताका पॅसेंजर इन्शुरन्स आसता, जाल्यार द कस्टमर इज कवर्ड अंडर पॅसेंजर इन्शुरन्स जी टॅक्सीक आसता. ओके, म्हणल्यार आतां एक्सिडेंट जालो, आतां तुमी कशें म्हणटात की जे कोण ड्रायव्हर्स आसात ते आपलो सेपरेट धंदो कसोच करतात म्हणून ते,
पूण जेन्ना एक्सिडंट जाता तेन्ना तुमकां कळटा काय तो आपले भितर पळोवन घेता ते? ना डेफिनेटली कळटा कित्याक जेन्ना तूं ॲप बेस्ड म्हणटा रायट तेन्ना ताका कस्टमर्स थ्रू ॲप येता. हय कस्टमर्स थ्रू ॲप येता. कस्टमर आमकां ट्रेसेबलूय आसता. गाडी जर डिटोर करता म्हणल्यार जर दुसऱ्या डायरेक्शनान गेली आतां ताकाय कोंकणीन सांगपाक मातशें डिफिकल्ट जाता मात रोड चेंज केलो जाल्यार आमकां इमिजिएटली एक इंटिमेशन येता. नाल्यार जर कस्टमराक दिसता की आपूण बाबा आपल्याक सारक्या डायरेक्शनान व्हरना जाल्यार ॲपान पॅनीक बटन आसता. तसोच जर ताचो एक्सिडंट जालो नाल्यार कितें गाडी लागली जाल्यार यू कॅन प्रेस पॅनीक. आमी इमिजिएटली ताका कॉल करता. तसो ड्रायव्हराक दिसता की आपल्याक खंय प्रॉब्लम जाता जाल्यार ताज्या ॲपान पॅनीक आसा जाल्यार ताणें पॅनीक बटन मारलो की आमकां आमचो कमांड सेंटर आसा पणजी आनी मडगांव दोनी कडेन जाल्यार थंय आमकां अलार्म येता आनी त्या अलार्माक आमी रिस्पॉन्ड करता आनी ड्रायव्हराक कॉल करून रिजॉल्व करता इश्यूज. म्हणल्यार सगळे ॲपा वयल्यान जाता. हय आनी ताका जर रिस्पॉन्ड करता ते तुमच्या ऑफिसान हय आमचे कडेन कॉल सेंटर आसा जे 24 वरां चलता जाल्यार ताजे वयल्यान आमी रिस्पॉन्ड करता. रिसंटली तुमचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की कितें तरी 10 गाडयो काडून कोणाक तरी दिता. हय सो ती तुमची स्कीम काय कितें तें? तीच आतां म्हणल्यार हांवें तुका 2-3दा हातून कन्वर्सेशनान म्हणली MGTP नाल्यार मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव योजना म्हूण आसा. त्या स्किमी अंडर ही आमची गोवा मायल्साची स्कीम. त्या स्किमी अंडर आमी कितें करता आमी बेनिफिशरीज आयडेंटिफाय करता. म्हणल्यार आमकां अक्रॉस गोवा आमकां एप्लिकेशन येता की बाबा आपल्याक टॅक्सीच्या धंद्यान येवपा जाय मात आपल्या कडेन फायनान्स ना टॅक्सीच्या धंद्यान येवपाक. आनी हे गोंयकार सगळे म्हणल्यार सगळ्या लोकेशनांतल्यान तूं सावड्ड्या म्हण तूं बिचोले म्हण तूं फोण्या म्हण तूं पेडण्यां म्हण सगळ्या तालुक्यांतल्यान आमकां रिक्वेस्ट येता की आपल्याक धंदो करपा जाय मात आपल्या कडेन सद्या फायनान्सीस ना जाल्यार अशा लोकांची एप्लिकेशनां आमी घेता आनी तांकां आमी स्क्रुटनायज करता की खरो धंदो करपाक शकतलो. आमचो एक प्रोसेस आसता. त्या प्रोसेसांतल्यान गेल्या नंतर त्या मनशाक आमी फूल डावन पेमेंट जो आसता तो आमी करता ताजो. ताका गाडी आमी काडून दिता. ती गाडी त्या मनशाच्या नांवार आसता आनी तो मनीस त्या गाडयेचो ओनर तो ताजेर धंदो करता आनी ताजो EMI जो आसता तो धंद्यांतल्यान आमी बँकेक पे करता. तशेंच त्या गाडयेक जर इन्शुरन्स लागता टायर लागता नाल्यार बॅटरी लागता हे सुद्दां त्या गाडयेक आमीच प्रोवायड करून दिता. जाल्यार ही जी स्कीम आसा पळय ह्या स्किमीचो मेन इंटेंशन कितें? आतां स्कीम आसा आमी गाडी दिता मात मेन इंटेंशन कितें? हाजो मेन इंटेंशन इज टू स्टॉप मायग्रेशन. म्हणल्यार कितें गोंयान गोंयकारांनी टॅक्सी बिझनस जो आपल्या कडेन आसा तो आपल्याच कडेन दवरचो. हाज्या खातीर आमी फ्रॉम डे वन हेच म्हणटा की गोंयान एम्पावरमेंट क्रिएट जावपा जाय. गोंयच्या लोकांक टॅक्सी धंद्यान येवपा जाय आनी तांचेच कडेन उरपा जाय म्हणून आमी ही स्कीम केल्या. ओके मागीर तशें खूब जाण येतात आसतले. खूब एप्लिकेशनां येता आमकां. हय खूब एप्लिकेशनां येता. तशीच आमची स्क्रुटिनी आसता. त्या प्रमाणे कशें आसता स्क्रुटिनी म्हणल्यार कितें आतां एक एप्लिकेशन येता तें एप्लिकेशन वेदर आमचे पॅरामिटर्सान बसता. म्हणल्यार खंयचे कितें आसता ते तुमचे पॅरामिटर्सान बसपा खातीर कितें जाय पडटा? ओके जाल्यार वेरी फर्स्ट थिंग तो गोंयकार आसचो पडटा. दीस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंडली भायलो कोणाकूच ना अजून पर्यंत कोणूच ना. ना ही जी आमी मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव जी योजना आसा आमची ही फकत गोंयकाराक सामकी जी आमी जे जातून आमी इन्वेस्ट करून एक एंटरप्रेन्युअर क्रिएट करता त्या स्किमी बद्दल उलयता तेन्ना हांव अशें म्हणटा की जे गोंयकार आसा तांचीच एप्लिकेशन आमी घेता. फर्स्ट स्टेज स्क्रुटिनी आसता की तो गोंयकार आसा काय ना. सेकंड स्क्रुटिनी जी आसता ताजो आमी एक हें करता कितें वेदर आतां जर हांवें एक ऑलरेडी मनीस धंदो बरो करता फ्लरीश जाता ताका गाडी काडून दिली जाल्यार ताका कांय व्हॅल्यू ना. तर आमी पळयता की ताजो इनकम कितलो आसा तो खंय ताका खरीच ह्या गोष्टीची गरज आसा काय ना. तशेंच हें पळयता की ताजे कडेन आनीक टॅक्सी आसपा जायना. कित्याक जर आमी म्हणटा की हो धंदो सेल्फ एम्प्लॉयड युथा कडेन उरपा जाय जाल्यार आमी एका मनशाक 4 गाडयो काडून दिल्यो जाल्यार आमी एक ऑपरेटर क्रिएट करता. आमी एक इंडिविज्युअल टॅक्सी ओनर क्रिएट करना. जाल्यार आमी हें पळयता की ताजे कडेन दुसरी गाडी टॅक्सी आसपा जायना. अशा मनशांक हाजे फुडें आनीकूय बारीक बारीक पॅरामिटर्स आसता. मात अशा मनशांक स्क्रुटिनी करून आमी ताजें एप्लिकेशन फुडें व्हरता आनी तें मागीर बँकेक दिता आनी बँक मागीर ताका लोन प्रोसेस करता. ताजो डावन पेमेंट जो आसता तो आमी गोवा मायल्स करता आनी ताजो EMI जो आसता तो आमी ताजो डेली जो धंदो करता तातूंतल्यान कलेक्ट करून बँकेक पे करता. पळोवपाक गेल्यार आतां आमचें गोंय जें आसा तें ल्हान आसा. सो इतले व्हडले ह्या गोवा मायल्साची गोंयान कितें गरज आशिल्ली?
कशें आसा, गोंयच्या लोकांची गरज ही तुका हांव एक एग्जाम्पल घेवन सांगता कशी आसा ती. हम्म. आतां हाजेर मे बी नेगेटिव्ह कमेंट्स आहेत, बट इट इज हे एग्जाम्पल जे जालां ते सांगता तुका. आतां कशें आसा, एकटो मनीस आसा जाचे कडेन 2 टॅक्सी आसा आनी एक खरें जाल्ली गजाल त्या मनशाक हांव मेळा म्हणून सांगता. ताजे कडेन 2 टॅक्सी आसा, ताज्यो टॅक्सी खंय तरी भाड्याक गेल्ल्यो आनी ताजो आनी कोण तरी रिलेटीव आयलो आनी ताणें गाडी मागली. ताज्यो दोनूय टॅक्सी ताका दिवपा पावलो ना तो, म्हणून त्या मनशान सांगलें तूं गोवा मायल्स बूक कर म्हणून. त्या टॅक्सी ड्रायव्हरान जाचे कडेन 2 टॅक्सी आसा ताणें सांगलें की तूं गोवा मायल्स कर म्हणून. कोणाक? आपल्या रिलेटिवाक. हे कित्याक सांगलें आसतलें? ट्रस्ट. इट इज अबाउट कन्विनियन्स. कित्याक ताका खबर आसा की बाबा जर गोवा मायल्सार गाडी बूक केली जाल्यार गाडी ताज्या दरान येतली. आतां तूं पळयशी जाल्यार टुरिस्ट जे हांगा येता तांचो हांगा सहवास 2 ते 3 दिसाचो. ते कितल्या लोकांचेर विश्वास करपाक शकता ते 2 ते 3 दिसान? जाल्यार टॅक्नॉलॉजीचेर तांकां, दे आर यूज टू टॅक्नॉलॉजी आवटसायड गोवा, तांकां टॅक्नॉलॉजीचेर विश्वासूय आसता. आतां जेन्ना ते कोणाक हांगा चड वळखना ते येता हांगा बूक करता, तांकां ट्रॅकिंग मेळटा गाडयेचें, तांकां पॅनीक बटन मेळटा, तांकां ड्रायव्हराचो प्रोफायल कळटा. आनी हे सगळे जे ड्रायव्हर्स आसता तांची PCC आमी घेता, तांचो बॅज आमी चॅक करता. अशा ड्रायव्हराक जेन्ना आमी एनरोल करता तेन्ना कस्टमराचो कॉन्फिडन्स वाडटा. आनी गरज कशी आसता, आतां सपोज तूं पळयशीत खूब गोंयचे जे भुरगे आसा तरणाटे ते गोंयच्या भायरूय काम करता, तांचे आवय बापूय हांगा आसता, तांची गाडी आसता हांगा, मात चलोवपाक कोण आसना. जाल्यार अशे हंड्रेड्स ऑफ यूज केस आसा खंय एप बेस्ड टॅक्नॉलॉजी हाची गरज आसा, टॅक्नॉलॉजीची गरज आसा आनी व्हेकल एलोकेशन जाता तशें टॅक्नॉलॉजीची गरज आसा. आनी ती टॅक्नॉलॉजी अफोर्डेबल आसपा जाय, म्हळ्यार एका मनशाक परवडपा जाय. आनी ही नीड प्रत्येक मनशाची आसतली. आज जर तुजी गाडी मदीं खंय तरी बंद पडली जाल्यार तूं कितें करपाक शकता? गोवा मायल्स. सो ही आनीक यूज केस. दिस इज अनदर यूज केस खंय तूं गोवा मायल्स यूज करपाक शकता. सो ऑब्वियस आन्सर कन्विनियंट आसता न्ही. कन्विनियन्स हो एक, कन्विनियन्स एंड अफोर्डेबिलिटी हे 2 पॅरामिटर्स आसता, खंय ते डिफायन जाता. ओके, सो म्हणल्यार ती दारान येवन तुका व्हरता. हय. सो आतां जाणटेल्यांक बी कोणाकूय जर डॉक्टरा कडेन वचपा जाय हय जाल्यार ती घरान बसून गोवा मायल्साचेर सपोज बूक केलें हय जाल्यार घरा येवन तांकां हॉस्पिटलान पावयतली. येस, सो इतले आमी ट्रस्ट करपाक शकता. 100%. आतां जेन्ना तुवें हो प्रश्न विचारलो ताजेर मातशें आनीक फुडें वता तेन्ना कशें आसा की एक एकदां कितें जाता, गो नाव म्हणून आमचें बुकींग आसा, म्हळ्यार आतां बूक करपा जाय तुका. तें बुकींग आसलें जाल्यार कितें जाता, एक एकदां अवेलेबिलिटी आसता नासता, कित्याक डिमांडाचेर डिपेंड आसता. जाल्यार आमी आनी एक फिचर आसा आमच्या एपान, शेड्यूल रायट म्हणून. खंय तूं जर तुका फाल्यां अपॉयंटमेंट आसा, डॉक्टराचो अपॉयंटमेंट तुका एक दीस इन एडवान्स कळटा, जाल्यार तुका फाल्यां अपॉयंटमेंट आसा जाल्यार तूं आज बूक करपाक शकता. आमची जी गोवा मायल्साची टीम आसा ताका इंटिमेशन वतल्या तुवें गाडी बूक केल्या आनी ती गाडी तुज्या दारा कडेन ऑलमोस्ट 30 मिनटां पयलीं ऑलरेडी आसतली बुकींग टायमाच्या. ओके, म्हणल्यार शेड्यूल केलें जाल्यार 30 मिनटां पयलीं येवन रावता. हय. ओके, आनीक शेड्यूल करता तेन्ना ड्रायव्हर्सूय बी चूज करपाक मेळटा की सो एंड सो ड्रायव्हरूच जाय म्हणून? कशें आसता, हो हातून आतां हो जो बिझनस मॉडल आसा न्ही तो मोर इन डिमांड वर्सीस अवेलेबिलिटी आसता. म्हणल्यार कशी, तुजी जर रिक्वेस्ट आयली त्या टायमार ड्रायव्हर कोण लागींचो आसता तो तुका असायन जाता, रायट. आनी तातूंत कितें फायदो जाता ड्रायव्हराचो, जर आतां एक ड्रायव्हर तुवें चूज केलो आनी तो जर मडगांव आसा जाल्यार ताका 40 किलोमिटर येवचें पडलें आनी तुका मडगांव वचपाक जाय, तर ताका थंय 40 किलोमिटरून मडगांव 40 किलोमिटर वचचें पडलें जाल्यार ताका हो धंदो फायद्याचो जावपाक शकना. जाल्यार हाजो मेकॅनिझम कसो आसता, लागीं जी गाडी आसा ती तुका मेळटा आनी त्या गाडयेन तूं वचपाक शकता. जाल्यार तो आतां ड्रायव्हर सपोज मडगांवच्यान पणजे आयलो आनी तुवें पणजेच्यान बुकींग केलें जाल्यार ताका रिटर्न भाडें मेळटा. सो एसेन्शियली तो डबल अर्न करता. जर बट इतलें जाता? डेफिनेटली आमी सक्सेसफूल आसा आनी 4000 लोक हाका जॉयन करून गाडी चलयता. हाजे एग्जाम्पल ऑर हाजे हेच न्ही. सो दिसाक कितले अशे लोक ट्रॅव्हल करता आसतले? दिसाक अबावट 15,000 लोक डेली प्रवास करता आमच्या बरोबर. डेली? डेली.
विकेंड्सार ऑल ओव्हर गोवाच हे आता हय ऑल ओव्हर गोवा इतलो लोक करता. बट 15,000 लोक टुरिस्ट काय गोंयकारूय आसता तितून भितर. हातून मेजॉरिटी पोर्शन जे आसा म्हणल्यार 70% जे आसा ते टुरिस्ट ट्रॅव्हल करता. 30% जे आसा ते गोंयकार ट्रॅव्हल करतात. खरीच कोणाक गरज आसा ते. हय सो प्राइस एफोर्डेबल आसा तुमचो. डेफिनेटली. आणि तेच म्हणलें तुका, कन्विनियन्स कंपेर्ड विथ प्रायस इज अ प्रॉडक्ट वी आर ऑफरिंग. कित्याक आमच्या फाटल्या कन्वर्सेशनान हांवें तुका एकदां म्हणिल्लें की तुका ऑडी जी गाडी आसा ती मनीस लग्नाकूच कित्याक घेता? एफोर्ड करपाक शकना म्हणून. हय, कित्याक ती कन्विनियन्सा खातीर यूज करना मनीस, ती लग्जरी खातीर यूज करता. तशें ट्रान्सपोर्टेशन जो आसा न्ही ती लग्जरी आसपाक येना, ते कन्विनियन्स आसपाक जाय आनी ताज्या भितर अफोर्डेबिलिटी आसपाक जाय, तेन्नाच तो ट्रान्सपोर्ट प्रोडक्ट इज अ सेलेबल प्रोडक्ट. बट आज पर्यंत खंयच्याय ड्रायव्हरान मिसयूज केला? ना. म्हणल्यार मिसयूज इन वॉट टर्म्स? लायक मिसयूज म्हणल्यार एखादी कोणी कस्टमर धर ते ड्रायव्हराचे गर्लफ्रेंड आसपाक शकता, सो तेणे थंयच्यान बूक केली सो दॅट वॉच ड्रायव्हर आपल्याक जाय, लागीं आसा आनी तोच गेला, अशें बी केन्नाय जालां? मग तशें जाल्यार बरी गजाल न्ही, तातूंत कितें वायट आसा? तशें मात कशें आसा हे म्हणल्यार आनीक मीथ जर आसत न्ही, आमी धंदो डिफायन करना म्हणल्यार तुवें हांगाच वचपा जाय थंयच वचपा जाय. हो धंदो डिमांडाचेर चलता. तूं आसा थंय थंयच्यान तुका धंदो मेळटा. आतां जर ताजो बॉयफ्रेंड जर थंय लागीं आशिल्लो आनी ताका जर गाडी मेळ्ळी जाल्यार नथींग लायक इट. सो गोवा मायल्स फकत सिटीनूच चलता काय रुरल एरियाजांनी चलता, सत्तरी ह्या जाग्याचेरूय चलता? कशें आशिल्लें, जेन्ना आमी चालू केल्लें तेन्ना नंबर ऑफ व्हेकल्स आमचे कडेन खूब कमी आशिल्ल्यो आनी प्रिडॉमिनंटली टुवर्ड्स कोस्टल बेल्टूच आशिल्ल्यो. आतां जशें तूं पळयशें फाटले 2 ते 3 वर्सां आनी इवन विथ आमची स्कीम जर तूं पळयशी MGTP स्कीम जी तुका हांवें एक्सप्लेन केली, जाल्यार आमचोय प्रयत्न हो आसा की कन्विनियन्स आसा ते प्रत्येक कोनशान गोंयान मेळपा जाय. आमी जे ओनर्स आयडेंटिफाय केल्या ते सुद्दां आमी प्रत्येक रिजनान डिस्ट्रिब्यूट करून केला. आमी केप्यां गाडयो दिल्या, आमी सावड्ड्याय गाडयो दिल्या, आमी बिचोलेय गाडयो दिल्या, आमी फोंड्याय गाडयो दिल्या. हातून कितें जाता, हातून जर एक ओनर त्या एरियेन आसा, तसो त्या एरियेन धंदो आसा जाल्यार धंदो ताका मेळटा. हाजो अर्थ कितें की रिमोट लोकेशनां जी आसा थंय फुलफिलमेंट जाता. जाल्यार आमचोय प्रयत्न हो आसा की हांगा 100% फुलफिलमेंट जावपा जाय. जाल्यार आमी गाडयो त्या जाग्यार आमी फोकस करता की हांगाय गाडयो आसपा जाय आमच्यो, कित्याक की लोकांक गाडी मेळपा जाय. तशेंच तूं पळयशीत जो सेकंड फिचर हांवें तुका सांगिल्लो, शेड्यूल रायड करत न्ही तूं खंयच्याय लोकेशना वयल्यान आमकां इंटिमेशन पयलींच येता. जर तुवें शेड्यूल रायड केली गोवा मायल्साची जाल्यार आमी तुका खंयच्यानूय गाडी सुद्दां प्रोवायड करून दिता आनी ती गाडी तुजे कडेन 30 मिनटां तुज्या ट्रॅव्हलिंग टायमाच्या पयलीं आसतली. जाल्यार 2 वर्सां पयलीं जर तुवें म्हाका हो प्रश्न विचारिल्लो जाल्यार हांव तुका म्हणपाचो की ना, मातश्यो कमी आसता, रिमोट लोकेशनार त्रास जावपाक शकता. मात हांव कॉन्फिडंटली तुका आज सांगपाक शकता, जर तुवें एक रिमोट लोकेशना वयल्यान खंयच्यानूय म्हण तूं गाडी तुवें आतां काणकोणच्यान सुद्दां बूक केली, तुवें जर सावड्डेच्यान बूक केली आनी शेड्यूल रायड केली, इन एडवान्स बूक केली, तर तुका 100% गाडी मेळटली. सो तुमचे इतले सगळें बरें आसून सगळें कन्विनियन्सा प्रमाणे आसून सुद्दां खुबशे लोक तुमच्या अगेन्स्टूय आसा, ते कित्या खातीर? कशें आसता डेमोक्रेसीन तुका फॉरूय आसता आनी अगेन्स्टूय आसता. आतां ऑपोजिशन येता इज ओके, मात ऑपोजिशना कडल्यान सजेशन येता की तुमी हें करपा जाय, जाल्यार आमी ती इम्प्लिमेंट केल्या. तुमी जर पळयशात जाल्यार ओवर पास्ट 2 years आमचे कडेन ऑलमोस्ट 2000 गाडयो अटॅच जाला. तो जावपाक कारण कितें? कित्याक की जे इश्यूज आशिल्ले म्हणल्यार कशें आसता, आतां तुवें जर डिबेट्स आयकल्यार तुवें आयकलां आसतलें, रिमोट लोकेशन आसा, आमी वाळपय वचत जाल्यार आमकां कितें, जाल्यार आमी बिझनस मॉडल असो केला, खंय जर ताची गाडी वाळपय वता न्ही, आमी ताका ऑलरेडी रिटर्न फेअर जे एक चार्ज आसता तो ताका घालता. कित्याक ताका 10 किलोमिटर यूज करून ताका ताच्या पयलींच्या डेस्टिनेशनार येवपाक मेळपा जाय. जाल्यार जेन्ना असो बिझनस मॉडल आसा तेन्ना ताका ऑपोजिशन जो आसता तो हळू कमी जाता. आनी हळू करून 2000 आतां 4000 ड्रायव्हर जाले. आनी कितें आसता, थोडे जे गोंयान हिस्टॉरिकल जर तूं पळयशीत
ट्रेडिशनल टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणटा तांचे स्टँड्स आसता. हम्म. आतां तांकां कितें जाय, तांकां जाय की हांव ह्या स्टँडार आसा आनी ह्या स्टँडा वयलो धंदो म्हाकाच मेळपा जाय. जाल्यार हो बिझनस मॉडल आमी अडॉप्ट केला. आमी कितें केलां आमच्या टॅक्नॉलॉजीन, प्रत्येक हॉटेलान आमी हब क्रिएट करपाक शकता. थंय आपली ओन क्यू क्रिएट जावपाक शकता. खंय तांच्योच गाडयो तातूंत आसतल्यो आनी जो धंदो येता तो तांकांच पयलीं वता. आनी जर थंय एकूय गाडी ना जाल्यार थंय जर आनी खंयच्यान गाडी आयल्यार ताका धंदो वतलो. जेन्ना आमी हे सगळे सोल्युशन्स केल्या तेन्ना खंय तरी वी आर गेटिंग अ पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स. आनी तिनांतली एक गाडी जर गोवा मायल्साची आसा आनी हाज्या फुडें जर आमी आनीक जर 1-2 प्रॉब्लम्स आसतले ते रिजॉल्व करपाक शकता जाल्यार म्हाका 100% दिसता की विदीन नेक्स्ट इयर ऑर 2 years आमी ती 10,000 पर्यंत इन्व्हेंटरी पावोवपाक शकता. बट तुमचे ऑफलायन नाच न्ही? ना, आमचो जो बिझनस मॉडल आसा तो ॲप बेस्ड ऑनलायन. ऑनलायन. ओके, म्हणजे ऑफलायन कोण अशें हात बी दाखोवन मागोवपाक शकना? ना, आमी म्हणल्यार अवर्स इज अ ऑनलायन प्लॅटफॉर्म. आतां तातूंत ड्रायव्हराक फ्रिडम आसता एकदां. जर ड्रायव्हर म्हणल्यार जर ताणें आपली गाडी अटॅच केला आमकां आनी ताका जर कोणें हात दाखयलो ताजोय चॉयस आसता थोडे टायम. ही कॅन पिक अप द पॅसेंजर. आमी ताका काय हें करना, आडायना की तूं बाबा म्हज्याच कडेन धंदो कर. गोवा मायल्स इज अ व्हेरी गूड ऑप्शन जातून तूं धंदो वाडोवपाक शकता. ओके, सो तो स्वताय आपूण ड्रायव्हर जो आसता स्वता हेतूंतल्यान कितें तरी करपाक शकता. तो आपुणूय आपलो इंडिपेंडंटली रन करपाक शकता. एट द सेम टायम तो गोवा मायल्सारूय करपाक शकता आनी आपलो बिझनस मॉडल मॅक्झिमायज करपाचो वाटेर व्हरपाक शकता. सो तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार तुमी वदळ सांगिल्लें की 50,000 जोडपाक शकता ते लाख पर्यंत सुद्दां जोडपाक शकता. जर एक मनीस डेडिकेटेडली काम करता जाल्यार अशें आसा आमचे कडेन ओनर्सूय आसा आनी आय कॅन टेल दीस ऑन रेकॉर्ड. ओनर्सूय आसा जे 1,50,000 1,60,000 सुद्दां तांच्यांनी अर्न केल्या मंथली. इट इज अ हेफ्टी अमावंट, म्हाका खबर आसा. फाल्यां तूं टॅक्सी घेवपाक. बट अशें आसा जे एफर्ट्स करून धंदो करता. कितें आसा, खंयच्याय धंद्यान हार्डवर्क जाय. जर तूं हार्डवर्क करता जाल्यार तुका धंदो डेफिनेटली शुअर शॉट मेळटा. ओके, लास्ट हांव तुमकां विचारपाक सोदतां की तुमकां कितें सांगपाक जाय आनी ऑडियन्साक? गोंयच्या लोकांक हेच सांगपाक जाय की इट इज अ व्हेरी एफोर्डेबल ॲप. तुमी हे ट्राय करपाक शकता. आनी म्हाका खबर आसा खूब लोकांचे 2 वर्सां फाटीं मे बी एक्सपिरियन्स बरे नाशिल्ले आसत, खंय गाडी मेळूना. मात आतां गोवा मायल्साची अवेलेबिलिटी खूब जाला. तशेंच जे टॅक्सी भाव आसा आमचे तांकां सांगपाक सोदता की खूब मिथ्स आसा. खबर आसा म्हाका की एग्रिगेटरांनी खूब रॉंग केलां. मात आमी फाटलीं 7 वर्सां जालीं हांगा आसा आनी आमी जी काम केलां आमी कोणाक दुखोवपाचें काम करूना. जाल्यार खंय खंय इश्यूज आसा आनी खंय खंय प्रॉब्लम्स आसा ते डिस्कस करून जर आमी फुडें सरले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक आनी कसली गरज पडची ना. ओके, देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.